नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। दिगंबर कामतीचो पूत योगीराजान बापायचो पैसो शेल कंपन्यांनी घाला म्हूण एसआयटीक दुबाव। एसआयटीत योगीराजाची 2 वरां चौकशी, कामतीचो मेवणो सतीश लवंदेकूय समन्स। अठ्ठ्याऐंशी मायनिंग लिजांचो फुडार सुप्रीम कोर्टात रिझर्व। लीज रिन्युअलाच्या आव्हान याचिकेचेर निकाल खंयचेय खिणाक डिस्ट्रिक्ट फंडांतल्यान मायनिंग कॉरिडोराक गोवा फाउंडेशनाची हरकत। पणजे एक्सिस बँकेचे एटीएम फोडपी दोगा चोरांक पणजे पोलिसांनी धरले। दोगूय कर्नाटकांतल्या गुलबर्गाचे। हातोडी, स्क्रूड्रायव्हर आनी बाकीची माकना जप्त। कळंगूट कानोळे नवी कन्स्ट्रक्शना बंद। हायकोर्टाचो गोंय सरकार आनी टीसीपीक आदेश। सरकार फायनल ओडीपी नोटिफाय करना तो मेरेन अंतरीम स्टे लागू। गोयच्या टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक डिजिटल मीटर आनी स्पीड गव्हर्नरांक 90% सबसिडी दिवंक मुख्यमंत्री पर्रीकार खंय तयार, सांगता मायकल आनी चर्चिल। टॅक्सीवाले रावल्यात मुख्यमंत्र्याच्या लेखी आश्वासनाक। रापणकारांच्या शिमेत येवन नुस्तें मारपी मोटरायज व्हडी आनी बोटवाल्यांचेर नुस्तेंमारी खात्याची एक्शन सुरू। जुवारीत नुस्तें मारतना मोटरायज व्हडे खात्याच्या टीमीच्या ताब्यांत। आनी एफसी गोवाचे होम गेमी खातीर फातोड्डे आनी कांपालार तिकेटी। पयली गेम जिखिल्ल्यान फॅन्स उमेदीन। आदलो मुख्यमंत्री आनी मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीन कथीत बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान जोडिल्लो पैसो ताचो पूत योगीराजान ताच्या शेल कंपन्यांनी डायवर्ट केला आसतलो म्हूण एसआयटी मायन्साक दुबाव। ताचेर बुधवारा एसआयटीन योगीराजाची 2 वरां चौकशी केली। दिगंबर कामतीचो मेवणो सतीश लवंदेक समन्स धाडून बिरेस्तारात चौकशेक आपयला। एसआयटी मायन्सान बुधवारा आदलो मुख्यमंत्री आनी मायन्स मंत्री दिगंबर कामतीचो पूत योगीराजाची 2 वरां चौकशी केली। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण 2010 ते 2012 मजगती योगीराजान 25 कंपन्यो उगडल्यो। कांय कंपन्यो मायनिंगा कडेन संबंदीत आशिल्ल्यो तर कांय लॉजिस्टीक कंपन्यो। तातूंतल्यो चडश्यो कंपन्यो उपरांत बंद जाल्यो। दिगंबर कामतीन कथीत बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान केल्लो पैसो योगीराजान ताच्या शेल कंपनींतल्यान तो पैसो डायवर्ट केला आसूंये असो एसआयटी मायन्साक दुबाव। तांणी कितें क्वेश्चन विचारले ताजे हांवें आन्सर दिलो तांकां। कितें म्हणून विचारलें एक्चुअली? कितें हांव कितें शिकला, कितें शिकता, कितें करता सगळे ते क्वेश्चन विचारले ताजे आन्सर दिले हांवें। तुमकां परत बी कितें आपयला? ना तशें कांय सांगू ना, जाय जाल्यार आपयतले। आपयल्यार हांव येता, म्हाका काय ना येवपाक। मायनिंग रिलेटेड कितें सांगला तुमकां विचार? म्हाका मायनिंगाचें कांयच खबर ना। हांवें सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल सो हांव तांकां सांगलें हांव कितें करता तो। तांकां जाय जाल्यार तांणी सोदपाचें आनी कितें आसलें। हांव तांकां सगळे डिटेल्स दिले तांणी कितें मागला ते। फाल्यां आतां म्हगे चलये आपयतले 2 वर्सांच्या, म्हजे बायले आपयतले। सो आय कॅनॉट स्टॉप देम। आपयलें तुमकां परत? ना कांय सांगू ना, जाय जाल्यार आपयता फाल्यां। We are investigating into certain companies in which family members of Shri Kamal Kamath are directors. So it appears to be a little suspicious, and so therefore we have to verify all basically the role and related to the different aspects of this company. So that is why we had. I can't tell you anything in specific now, but once the investigations are over, as far as this, then we will be able to share something. We have called different members of the family, whoever are directors in these companies, list of companies which we are focusing on as of now. So subsequently, once our preliminary investigation is done, then if need be, we will call others. आता एसआयटी मायन्सान दिगंबर कामतीचो मेवणो सतीश लवंदेक समन्स धाडून बिरेस्तारात चौकशेक आपयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फहारी। गोयच्या 88 मायनिंग लिजांचो फुडार सुप्रीम कोर्टात रिझर्व। लिजांचे रिन्युअलाक दिल्ल्या आव्हान याचिकेची सुनावणी सोंपली। निकाल खंयच्याय खिणाक येवंक शकता। गोवा फाउंडेशन आनी कांय बाकीच्यांनी हे 88 लिजांचे रिन्युअलाक सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्ले। सरकाराक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान मायनिंग कॉरिडॉर करूंक दिवचे ना, तशें केल्यार कोर्टात वतले म्हूण गोवा फाउंडेशनान शिटकावणी दिल्या।
ही 88 मायनिंग लिजां 2014 सरकारान रिन्यू केल्ली. ताका रोखडेच गोवा फाउंडेशनान सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिल्लें. आता हे आव्हान याचिकेचेर सुनावणी सोंपल्या. सुप्रीम कोर्टान निकाल राखून दवरला. गोवा फाउंडेशन सांगता ते प्रमाण निकाल खंयचेय खिणाक येवंक शकता. It's a two-judge bench which has heard the matter, and they have heard it over 3 weeks. And they have listened very carefully. They have not told anybody to hurry up. They were very kind. They were very courteous. They allowed everybody to talk. State government took 3 full days to argue. The last time judgment came after 4 months. In 2004-35, the petition was heard by November 2013. Judgment came in April 2014. So in this matter, we do not know how long it will take, but judgment is reserved. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान कापशे गुड्डेमळ मायनिंग कॉरिडॉर करपाचो सरकार प्लान करता. हो फंड मायनिंग बेल्टांतल्या लोकांक वेगवेगळ्यो सुविधा दिवंक वापरपाचो आसता. कॉरिडॉर बांदपाक न्ही म्हूण गोवा फाउंडेशनाचो आर्ग्युमेंट. सरकारान तशें केल्यार खंय गोवा फाउंडेशन कोर्टात वतलें. Now the government is saying that money from District Mineral Foundation we will use for bypass road, which is of use to miners. It's of no direct benefit to the people who are affected by mining. It's only a contribution to the mine. So you are taking the money from the mining industry and putting it back for the benefit of the mining industry. So how this is possible for District Mineral Foundation? So nothing they are doing properly. 400 crores is there. So 200 crores for North Goa district and 200 crores for South Goa district. Till today, not one single pie has been spent. And all that we get is yesterday's press statement that we are going to use this money for the mining bypass road. I will challenge it in the High Court. I will challenge them if you are using this money. You get the money from the mining companies and you build bypass road. We have no problem. But you will not use the money which has been directed by Parliament. 2015 amendment to Mines and Minerals Regulation Act is done by Parliament. It's an amendment to the Act. And Parliament, that is the entire population of this country, and their representatives have said that this money which you get for District Mineral Foundation should be used for people who are affected by mining operations. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास चारी. पणजे एक्सिस बँकेचे एटीएम फोडपी दोगा चोरांक पणजे पुलिसांनी धरले. दोगूय कर्नाटकांतल्या गुलबर्गाचे. कदंबा बस स्टँडा लागसार आशिल्ले हे एटीएम फोडपाचो यत्न चल्ला म्हूण बँकेच्या सेक्युरिटी मॉनिटरिंग टीमीन पुलिशेक कळयले. उपरांत पुलिसांनी थंय वचून चोरांक धरले. तांचे कडच्यान हातोडी, स्क्रूड्रायव्हर आणि बाकीची माखनां जप्त केल्यात. असल्या बाकीच्या एटीएम चोऱ्यांनी तेच आसात काय म्हूण पुलीस चौकशी चल्ल्या. हांव नायट रावंडाक गेल्लो along with my staff in PS jurisdiction. So at around 2 o'clock PSI किशोराक एक फोन आयिल्लो from the central monitoring team of security Axis Bank. So informing that तांच्या ATM at KTC bus stand some unknown persons had entered into it and trying to create some miscreants have entered and trying to break open the ATM. So accordingly PSI Kishore informed me. हांव नायट राउंड पेट्रोलिंग आशिल्लो. सो सोमतो तेणें म्हाका वचून व्हेरीफाय करूंक सांगलो. सो आतां तेन्ना ऑलरेडी रॉबर्ट वन आमची पेट्रोलिंग इन KTC एरिया आसता. सो तांकां त्या स्टाफाक हांवें कॉन्टेक्ट केलें आनी रोखडोच हांव हांगासर स्पॉटार पावलो जाल्यार 2 जाण मनीस ऑलरेडी भितून आशिल्ले इन दॅट ATM कियोस्क आनी ते वर ट्रायंग टू ब्रेक ओपन दॅट ATM बॉक्स आनी ATM मशीन आनी तेतूंतल्यान थेफ्ट कमीट करपाक ट्राय करताले. तितल्यान आमी पावले आनी तांकां विचारलें तुमी कोण कितें. तांचे कडेन आन्सर काय नाशिल्लें. नायट टायमार कोण मॅकॅनीक तशें काय कोण वचना. सो तांचे कडेन पळयलें जाल्यार आमकां थोडें सामान मेळ्ळें लायक हॅमर, स्क्रूड्रायव्हर बी मेळ्ळे. तेतून ते इतले एविडंट आशिल्ले की ते ओपन करून ब्रेक करून कॅश चोरी करपाचें आसलें. तांकां इंट्रोगेशन क्वेश्चनिंग केलें. आन्सर्स सारके दिना म्हणून मागीर आमकां क्वेश्चनिंगा लागून पुलीस स्टेशनार हाडलें. आनी मागीर सकाळीं आयज मागीर तेंच्यांनी बँक ऑथॉरिटीजांनी आमकां कॉन्टेक्ट केलें आनी तेंच्यांनी इन्फॉर्म केलें. फायनली मागीर आमी तांकां अरेस्ट केलें इन द CR फॉर अटेम्प्ट टू कमीट थेफ्ट इन द ATM. ते बेजिकली दोगांची नांवां अशीं आसा. एक तो गौरी शंकर गजरे म्हणून एकटो आनी दुसरो आसा तो सुखदेव जमादार म्हणून. दोगूय जाण ते गुलबर्गा कर्नाटकाचे. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या ATM उपरांत पणजेत ATM फोडपाचो हो दुसरो अपेशी यत्न. हे चोरयेंतले दोगूय चोर पुलिशेच्या हाताक लागले. बँक ऑफ महाराष्ट्राच्या ATM केशींतले चोर CCTVत दिसून सुद्धा अजून तांचो पत्तो लागिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी शिरीष कुंकळकार. घेवया कमर्शियल ब्रेक.